भुरग्या भुरग्यां खातीर 5 इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्स जे तांकां खूब गरजेचे आसता. म्हणजे घरान आवय बापूय भुरग्यांक पळयता पूण तांकां मुवमेंट करपाक त्रास जाता, सो ऑटोमॅटीक इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर्स तांकां दिल्ले पप्पाच्या हातींतल्यान आमी दितले आयज. तशेंच माडार चडपाचीं मिशिनां 25, तशेंच ग्रास कटर 25 आनी 5 सिलाई मशीन्स, तशेंच 2 पावर टिलर, एक मांद्र्याक दिला आनी एक तालयार दिला, जेणे करून शेतकऱ्यांक गांवांतल्या गांवांत इजी पडटलें शेती करपा खातीर. अशे वेगळे वेगळे आमी हे दवरलेले आसा, सोय केल्ली आसा. तशेंच शेतकरी मांद्रे पंचायतींतल्या शेतकऱ्यांचें नुकसाण जालां तांकांय कितें तरी मेळचें. पप्पाच्या बर्थडे निमतान ते आमी दितले. खूब जाण म्हणजे दयानंद मांद्रेकर सर आनी आमचो उमेश गाड हे पप्पा विशीं खूब बरें बरें उलयले. पूण आयज म्हाका खरेंच तेंचे उलोवण म्हाकाय वेगळो दिसता. सगळ्यांनी बरें उलयलें पूण पप्पान कितले त्रास काडले ते आमची फॅमिलीच जाणा. कित्याक त्रासा शिवाय कांय फळ मेळना. समाजकारण सगळ्यांनी सांगलां, समाजकारण करतना राजकारणान मदीं इन्वॉल्व जाता आनी समाजकारण जो करता ताका राजकारणी अडखळी पडटा. आयज हांव हांगासर उबो रावला तो फक्त पप्पा मम्मीच्या खातीर तेंच्यांनी सोंसलो, आपले त्रास सोंसले ताका लागून. जेन्ना बाय इलेक्शन जाल्लें मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच्या आदी वरसभरांनी हांव ताका जाणा आनी ताचें जिवीत इतलें सगळें ताणें केलां आसतना पासून इतलो साद्या जिवितान तो जियेता. सादें लायफ ताचें. केन्ना केन्ना कश्ट वडकितलो, केन्ना आजून पासून नुस्त्याच्या बाजारान वचून आपुणूच नुस्तें घेवन येता. सामकें सादें जिवीत. आनी चिताशें हांव उलयतालो तेन्ना चिंतन म्हटलें आमी बर्थडे मातशी दुसरे भाशेन करता. तेन्ना जितान आपल्या बाबाक पयलें विचारलें, बाबा तुका कशी करूंक जाय बर्थडे म्हणून. तेन्ना ताणेंनी आपलो एडवायस दिलो की आमचे शेतकरी आसा, गरीब लोक आसा, आपणाचे बर्थडे निमितान तूं हें पावल मार म्हणून. आनी चिताचे तकलेन तेंच आसलें, हेंच करपाचें. सो दोगांयनी मेळोन आयज तांणी जायत्यो वस्तू आमकां दिसता, व्हीलचेअर जावं आमचे पाड्यांचे मागीर आमची शिवींग मशिनां, मागीर ग्रास कटर्स आनी दुसरी सगळ्या हेची नांगरपाची मशिनां आसा. सो सगळेच आमी बर्थडे करता, जेवण